द्वितीय नियम पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर तुझो देव तुझ्याच भावा मदलो मुझे तसलो एक प्रवादी उपजायतलो. ताका तुम्ही आयकोंक जाय. तुवें होरेब पर्वताचेर जमदेच्या दिसा सर्वेस्परा तुझ्या देवाकडे हिस्स विनाती केली. म्हणून सर्वेस्परा मुझ्या देवाचो थाळो परतून आयकोंक वा हो व्हड उजो परतून पळोवंक म्हाका दिनाका. दिशी तर हांव मरतलो. आनी सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, तीं तुजे कडेन विचारतात तें सारकें. तुजे तसल्या एका प्रवाद्याक तांच्याच भावा मदलो हांव विसतलो आनी ताच्या तोंडांत म्हजी उतरां घालतलो. जें कितें हांव ताका फरमायता तें तो तांकां सांगतलो. तो म्हज्या नांवान उलयतना म्हज्या उतरांक कोणी पाळो दिनासतना रावात जाल्यार हांवूच ताचे कडचे लेख विचारतलो. पूण तो प्रवादी हांवें ताका फरमायनातल्यो गजाली म्हज्या नांवान उलोवंक धैर्य घेत जाल्यार वा हेर देवांच्या नांवान उलयत जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो थाळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमची काळजां धारून खरे नाकात. येया सर्वेस्पराक उल्हासान घावया. आमच्या थारानाच्या कडपाक वाखाणुया. स्तुती गितां सवे ताचे समोर या. गितां गायन आनी ताका वाखाणुया. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो थाळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमची काळजां धारून खरे नाकात. येया मान बागव्या सरपटुया. आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिंबी मारुया. कित्याक तो आमचो देव. आमी ताच्या सरवाचे परजा. ताच्या हातान चलयलेल्यो शेळयो. आज तुमी ताचो थाळो आयकल्लो जाल्यार. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो थाळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमची काळजां धारून खरे नाकात. मेरीबांत तुमी केलें तशें अरण्यांतल्या मात्सांत तुमी केलें तशें तुमची काळजां धारून खरे नाकात. थंय तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी कृत्यां देखली तरी तांणी म्हजी परिक्षा केली. म्हजी तपासणी केली. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो थाळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमची काळजां धारून खरे नाकात. सान पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. तुमी खंत हुस्क्या विने आसा जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा. लग्न जायनातलेल्या दादल्याक सोम्यांच्या संगतीचो हुस्को आसता. आपूण सोम्यांक कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता. पूण काजारी दादल्याक संवसारी संगतीचो हुस्को. आपले बायलेक कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता. अशें आपणा भितरच ताका दोन कुशीने ओडलेले बरे भोगता. लग्न जायनातलेली स्त्री वा अवकार चली सोम्यांच्या संगती विशयांत चिंता करता. कुडीन आनी आत्म्यान एक समर्पित जिणे जियोंक ती सोदता. पूण लग्न जाल्ले स्त्रियेक संवसारी संगतीचो हुस्को. आपल्या घोवाक कशी मानवतली म्हूण ती चिंता करता. हांव हें तुमच्याच बऱ्याक म्हूण सांगता. तुमकां दामून दवरी जाय म्हूण म्हजो इरादो न्हय. तुमी लायक थरान चला जाय आनी अडखळी विने सोम्यांची सेवा करी जाय म्हणूच म्हजी आशा. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.
सामर्थ्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. उपरांत ते कफरनावांत येऊन पावले. साबत येताच जेजू सिनेगॉगाक वचून शिकोवंक लागलो. ताचे शिकवणेक लोक विस्मित जालो, कित्याक अधिकार असलेल्या मनशा बरी तो तांकां शिकयतलो, शास्त्र्यां बरी तो शिकयनातलो. तांच्या सिनेगॉगांत देंवसार लागल्लो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयताच ताणें भोब मारली. नाजरेतच्या जेजू, तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र जन. पूण जेजून ताका बेश्टावन म्हणलें, तोंड धांप आनी ह्या मनशा थावन भायर सर. तवळ तो देंवसार ताका पिसोडून व्हडल्या थाळ्यान किलांस मारीत त्या मनशा थावन भायर सरलो. समेस्त विस्मित जाले की ते एकामेका लागीं अशे विचारी लागले, ही एक नवीच शिकवण, अधिकारान भरलेली. देंवसारांक पर्यान तो फर्मायता आनी ते ताचे फर्मान मानतात. तितल्यार गलिलेयाच्या अख्ख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली. देवाचे उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्त.